गोंयच्या ब्रँडन फर्नांडिसान रेडिंग FC इंग्लिश प्रीमियर लीगाच्या टीमी खातीर ट्रायल सुरू केल्या। फाटल्या कांय वर्सां सावन ब्रँडन केप टाउनात आफ्रिका सॉकर डेव्हलपमेंट अकादमीक प्रशिक्षण घेतालो। 4 वर्सां फाटीं मँचेस्टर युनायटेड सॉकर स्किल सर्तीत केल्ल्या कामगिरी वयल्यान ताचेर युरोपांतल्या बऱ्या क्लबाची नजर आशिल्ली अशें सुत्रां सांगतात। इंग्लिश प्रीमियर लीगांत भितर सरपाक ब्रँडन फकत एक पावल पयस आसा। गोंयच्या फुटबॉला खातीर ही एक अभिमानाची गजाल। हे पळयात गोयकार फुटबॉलर ब्रँडन फर्नांडिसाचे कांय एक्सक्लुझिव्ह फोटो। तो रेडिंग FCच्या ट्रायली खातीर युनायटेड किंगडमाक पाविल्लो तेन्नाचे हे फोटो। रेडिंगान ताका ट्रायली खातीर आपयल्लो। 6 मॅची उपरांत रेडिंगाक फक्त 3 पॉयंट मेळ्ळ्यात। ताका लागून हो क्लब इंग्लिश प्रीमियर लीगाच्या निमण्या पंगडा मदीं आसा। रेडिंगा कडेन कबलात करून टीमी खातीर बरो खेळ दाखयतलो म्हूण ब्रँडन आस्त बाळगून आसा। To know that Brandon has received an invitation by Reading Football Club in UK. We always wanted that our son should play for a bigger club. My son has talent, but there was no such bigger opportunities. Now God gave him this opportunity, and now Brandon has to prove himself. Going to UK for Reading FC is a big achievement life. We are very happy, and all this has happened because my son is a very good disciplinarian. His discipline on and off the field was very good. I am associated with Goan football for last so many years. I have seen better players than my son, but my son has better discipline and hard work. And above all, our prayers took him to this height. We are grateful to Lord Jesus. We always prayed Lord Jesus to protect him and teach him the best of the discipline. He has just arrived in UK. We have just got his photographs, and tomorrow he will have his medicals. ब्युरो वांगडा रिपोर्टर समीर भट। मंगळारा सावन नवरात्रां सुरू जाली। दसऱ्या मेरेन हो उत्सव चलतलो। गोंयची नवरात्रां म्हळ्यार देवळांनी मखरोत्सव। मात गोंयांत मोठ्या प्रमाणात स्थायीक जाल्ल्या गुजराती लोकांनी हालीं गरबा दांडियाक गोंयांत बरोच लोकप्रिय केला। शारांच न्हय गांवांगांवांनी गरबा दांडियाच्यो कार्यावळी आनी सर्ती जावंक लागल्यात। दुर्गा पुजेचो उत्सवूय जाता। नवरात्रांनी माळो घालपी फामिली 9 दीस शिवराकूय रावतात। मंगळारा घटस्थापनेन नवरात्रांक सुरवात जाली। पळयात गोंयची नवरात्रां। समस्त प्रथमतः भाविकाक नवरात्रीचे हार्दिक शुभेच्छा। 9 दिवस भजन आणि तेजे हे असता कीर्तन गायन तरह तरेचे अनुष्ठान दवरता आणि अष्टमे दिवस सुद्धा हे नवचंडीचे जे कितें दुर्गा हवन आदी विधिविधान करता। वेगळे वेगळे रितीन तेजे आचरण करता। हे नवरात्री महाकाली, महालक्ष्मी आणि महासरस्वती तीनू देवीचे मुख्यतः आराधना जाता आणि हे सगळे दुर्गा परमेश्वरी रूप असा। हे सगळे मग 9 दिवस पर्यंत हे नवरात्रीचे आराधना केले जाल्यार तुमकां ह्यो खबरो चुकल्या आसात जाल्यार आमच्या www.prudentmedia.in वेबसायट वा ट्विटर अकाउंट प्रुडंट गोवा वा www.facebook.com/prudentmedia ह्या फेसबुक अकाउंटाचेर मेळटल्यो। इतल्यान हे खबराची हांगाच सोंपता। पळयत रावात प्रुडंट मिडिया। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।